हांव खूश आहा सांगपाक की KTC बस दिले आमकां. आमचे कितले मागणे आशिल्ले पोंबुरपाचे रस्त्यार आनी किटल्या पासून बस नाशिल्ले. हांवें लेटर केल्ले सेंट एलिझाबेथ स्कूल पोंबुरपा सिस्टर आयिल्ले म्हाका मेळपाक, पेरंट्स आयिल्ले म्हाका मेळपाक आनी मागीर हांव पर्सनली गेल्लो कदंबा ऑफिसान आनी हांव बसलो ऑफिसरा कडेन आनी म्हाका सांगलेलें तें इलेक्ट्रीक बस मेळटा तेन्ना ती एवेलेबल करतली म्हूण आतां. सद्या आमकां बस फॉर ट्रिप्स दिल्या म्हणल्यार 2-3 ट्रीप आसतले आमगे दिसाक म्हूण फूल बस डेडिकेटेड आमकां ना म्हूण म्हाका चॅरमॅनान प्रॉमीस केला ती न्यू बसीस येता तेन्ना आमकां 2 बस म्हूण दितलो आमकां. कित्याक आमचे दुसऱ्या जाग्यार पासून बस नात कालवीच्या सायडीन त्या सायडीन आनी आमी फुडें वयतले आमचे बस मेळपाक आमकां बस लोकांक गरज आहा ती बस हाडपाक. सो हांव खूश आहा. हांव चॅरमॅन आमचे उल्हास तोयकारा देव बरें करूं म्हूण सांगता. आय थँक ऑल्सो दी MD ऑफ KTC मिस्टर घाटे and I thank all those who were responsible and I especially thank the parents and the teachers and the school authorities for bringing this to my notice because I could take up this issue on their behalf and get some temporary relief for the time being. हे बस येशनी पयले हांवें पासून बस ओनरा कडेन उलयल्ले आनी एडजस्टमेंट थिंगा केल्ले आमी म्हूण हांव खूश आहा की ते आयज एक इलेक्ट्रीक कदंबा बस येता म्हूण आनी लोकांक फॅसिलिटी बरी मेळटली म्हूण.